आज गोवा पोलीस वांगडा मिटींग जाली, लॉ एंड ऑर्डराची मिटींग जाली. रिव्ह्यू घेवपा खातीरच सगळे PI, DYSP, CSP, DGP, IGP हे सगळे जाणांक आपयल्ले. पुराय सगळ्या बाबतींतलो लॉ एंड ऑर्डरची सिच्युएशन्स रिव्ह्यू घेतलो. स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिवपाक जाय ती तांकां दिल्या. हॅन्सफोर्थ अशा पद्दतीच्यो केसीस गोंयांत जावच्यो न्ही. म्हणजे डकेती आनी हेज्यो तर आमी टॉलरेट करीच ना. बारीक सारीक इन्सिडंट्साचेर सुद्दां नॉट ओन्ली द डिटेक्शन बट तेंच्यांनी क्रायम जावच्यो न्ही हाज्या खातीर कितें कितें खबरदारी जी घेवपाक जाय पळय न्ही ताजेर डिस्कशन्स जाले. तांच्या भितरल्या सगळ्यां कडल्यान सजेशन्स आनी फुडें एक्शन्स कितें घेवची हेंय ठरलें. आनी स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट जे आसा पळय न्ही विशेश करून नायट पेट्रोलिंग हाजेर भर दिवपाचें ठरलां. ताच्या भितर थोडे चेंजीस तेंचे बीट पुलिसिंगान चेंजीस आसतले, थोडेशे तेंचे स्ट्रेटजीन चेंजीस आसतले. हे सगळे करपाचे ऑलरेडी डिसिजन्स घेतलेले आसा आनी त्या प्रमाणे ते इम्प्लिमेंटेशनूय करतले. नाकाबंदी ज्यो आहा पळय न्ही जाग्या जाग्यांचेर कशा पद्दतीन करपाक जाय ते विशेष करून एक्सिडंट कमी जावपाक जाय तेजेर आनी अशा पद्दतीचे जे चोरी आनी हे जे जाता पळय त्योय कमी जावपाचे हेजेर इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. म्हाका दिसता स्ट्रिक्टली सगळे जाण फॉलो करतले. तितकी इन्स्ट्रक्शन त्या सगळ्या जाणांक सुरू आसात. PI, DYSP थंयसरूच आशिल्ले आतां येवंक ना. रिगार्डींग NSA आनी कितें करचें पडटलें दिसता भंय दिसपा खातीर क्रिमिनलांक म्हणजे एपार्ट फ्रॉम NSA आनी कितें करूंक जाय तांकां जो भंय दिसपा खातीर जो कितें करपाक जाय पळय न्ही तें करपाक लायला. अशा पद्दतीचे जे मनीस गोंयांत आसा रावतात तांकां पयल्यान पयलीं उखलून पुलीस स्टेशनाचेर हाडून तांचे जे बाकीचे सगळे क्रिमिनल बॅकग्रावंड आहा तो पयलीं हें करा म्हटलां. तर ती फाल्यांच्यान ते सुरू करतले की क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसलेले लोक ह्या सगळ्या जाणांच्या फाटल्यान म्हणजे पुलीस व्यवस्थीत रित्या स्ट्रॅटेजिकली तांकां मॉनिटर करतले. तांकां अशा पद्दतीचें लक्ष दिवचें. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. जातलें तेन्ना सांगता. चॅलेंज दिला गोवा पोलिसांनी गोवा पुलीस हाजेर वर्किंग करता. डेफिनेटली क्रॅकडावन करतले. थँक्यू. सर तूं बिहारांत वतले सरी ना हांव वयतना फाल्यां हय फाटीं